विसाप्रा न्यूकार हणजूण पुलिशेन फ्रांसाच्या नागरिकाक घुवळी वखदां सयत अटक केल्या. स्वीन हेम्बर्ग अशें आरोपीचें नांव आसून ताचे कडेन पुलिशेक 18 लाख रुपया मोलाची कोकेन, गांजा, LSD मेळ्ळ्या. तशेंच 2.5 लाखाची फॉरेन करन्सी मेळ्ळ्या. अशी माहिती हणजूणचे PI CL पाटील हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर हणजूणच्यान गौतम शिरोडकार. Today we have caught one French national, Stephen Hamburg, at Shapora, who was dealing in drugs. So we found with him LSD, 13.6 gram, and cocaine, about 54 gram, and charas, 6 gram. So it all worth about 18 lakh rupees.